उदरगती खातीर गोंय सरकार आता मिनाचे येणावळीचेर निंबून ना। मिनाची येणावळ 25% वेल्यान 3% पावन पसून सरकाराच्या स्ट्रॅटेजीक प्लानाक लागून उदरगतीची कामां चालूच आसात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। पर्रीकारान ताचे राज्यव्यापी भोंवडेक सांखळे मतदारसंघांतल्यान सुरवात केली। मिनाच्या ट्रान्सपोर्ट रेशीचेर ताणून धरनाकात म्हूण ताणें ट्रकवाल्यांक शिनालय दिलां। डेव्हलपमेंटाच्या कामात कसली चिंता करपाची गरज ना। डेव्हलपमेंटात जे कितें लागतलें ताका सरकार समर्थन करतलें। कारण 5 वर्सां पयलीं सरकार मायनीच्या पयशांचेर भरपूर डिपेंडंट आशिल्लें। 25% उत्पन्न आमकां मायनीच्या पयशांचेर जाता। 5 वर्सां नंतर आमी जेन्ना लक्षांत आयलें की एकदां मायन बंद पडटकच कितें परिस्थिती जाता ती, काही स्ट्रॅटेजी बदलल्यो आनी म्हाका सांगपाक आनंद आसा की आतां मायनीचें उत्पन्न गोंयच्या एकूण उत्पन्नाचें फक्त 3% इन्कम। त्यामुळे ताजेर मोठ्या प्रमाणाचेर सरकार अवलंबून ना। त्यामुळे डेव्हलपमेंट हे इंडिपेंडंट ऑफ इन्कम फ्रॉम मायन जाल्लें आसा। मिनाचो रेट आतां पयलीं सारको ना। ट्रान्सपोर्टाकूय अमकोच रेट मेळटलो अशें ना। मायज रेट जाय म्हूण विशय बेठोच ताणून धरनाकात म्हूण ताणें ट्रकवाल्यांक शिनाल दिला। बऱ्याचदा आमकां लक्षांत धरचें पडटा की आतां मायनीचेर निर्बंध आयले। पयलीं ट्रकाच्या संदर्भात झगडी जाल्लेली, हांव डेफिनेटली प्रयत्न करतलो मॅक्सिमम मेळूंक जाय। पण नेगोशिएशन आनी झगडी फेस्तांवां केन्ना करपाची हें कळूंक जाय। जेन्ना प्रायस $28 येता तेन्ना तूं झगडपाक शकना। त्या वेळार बाबा सुद्दां थोडेशें करून व्हरचें पडटा। प्रायस भरपूर जालो की झगडी केल्यार समजूंक शकता। त्यामुळे एक शांत चित्तान हाजेर चर्चा करून ऑलरेडी चालू केल्या। हो एक प्रश्न आमी बेगींतल्या बेगीन मेकळे करतले। पर्रीकार खंय आतां सगळ्या मतदारसंघांची भोंवडी करपाचो आसा। सांखळे सावन सुरवात। मुख्यमंत्र्यांचो दौरो पुराय गोंयांत सुरू जाता आयच्यान आनी आमी म्हटलें की आमच्या आमोण्या गांवांतल्यान बेताळाचे आशिर्वाद घेवन ह्या दौऱ्याक सुरू करचो आनी तुमी सगळ्यांनी एका उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोंयच्या ईडीएमाक ऑनलायन तिकेट बुकींग सुरू जालें म्हूण चर्चा, मात अजून ईडीएमाक परमिशन मेळिल्लें ना। प्रुडंटान सरपंचाक गांठलो, तो म्हणटा एनओसीक अर्ज अजून तरी आयिल्लो ना। हणजूण कोमुंदादी कडेन अर्ज आयला, तो तांणी प्रशासकाक धाडला। थंयचो लोक म्हणटा ईडीएम डिसेंबरांत नाका, आयोजकां कडल्यान आदली वसुली पयलीं करून घेयात। हणजुणा डिसेंबरात ईडीएम जाता म्हूण जायराती आनी चर्चा, मात सरपंच म्हणटात तांचे कडेन अजून अर्ज आयिल्लो ना। सद्याक तरी येवंक ना। हालीं थ्रू पेपराचेर कितें आमी आयकलां, पूण अजून आमकां येवंक ना। येयल्या उपरांत जे एप्लिकेशन येता ते आमी मिटिंगीक हे करतले। We'll sit together, no? It will be a collective decision of all the 11 members. What the majority thinks, we will go, and what is good for the village. ईडीएमाची सुवात अणजूण कायसूक कमुदादीच्या हद्दीत। तांचे कडेन खंय एनओसीक अर्ज आयला। कमुदादीन तो कमुदाद प्रशासकाक फॉरवर्ड केला। थंयच्यान अजून जाप आयिल्ली ना। ईडीएमाक एनओसी दिवंक प्रेशर टॅक्टिक्स चल्ल्यात म्हूण एक्टिविस्टांक दुबाव। Hotel, restaurant is raided by FDA and the others are let go. There are many other restaurants here and no action is being taken against them, but only a local who is the president of the Kamdad and whose permission is required is being blackmailed to be given for permission to be given for the land to be given to the event management company. सनबर्न गोंयच्यान पुण्या गेले, थंय ते आपटले। टुरिस्ट गोंयांत येता तो ईडीएमा खातीर न्ही। सरकारान आदल्या ईडीएमाची वसुली करची। ईडीएमाक परमिशन दिता जाल्यार खंय ते ऑक्टोबर-नोव्हेंबरात दिवचे, डिसेंबरात नाका। They have not yet recovered the money. So why is it that the government shows this type of lackadaisical attitude in not trying to recover that money from these event management companies, which they should have done it because it is a criminal case. For the last 3 years, this company has not paid the amount. I would request the DGP to immediately file case against Messrs. Percept and get all the money recovered. So now the government talks that, oh, it is going to be a revenue generating this. It is, if it was a revenue generating project, then how come it became a flop in Pune? This is not in the interest of the locals.
we do not mind the event taking place in October, November, because then when it is off season, we will get tourists from this event management company. But at now, in the peak season, we have enough tourists, and the tourists which we require are enough to feed us for the full year. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. भलायकी मंत्र्याचे अपात्रता याचिकेचेर सुनावणी घेवपाचो अधिकार सभापतीक ना म्हूण काँग्रेसीन हायकोर्टांत विशय लावन धरलो. सभापतीक नोटीस धाडूंक शकना, तशेंच कसलेच निर्देशूय दिवंक शकना म्हूण सांगून हायकोर्टान काँग्रेसीच्या दाव्याचेर सहमती दाखयल्ली ना. व्हीप मोडलो म्हूण काँग्रेसीन अपात्रता याचिका घाल्या तेन्ना आरोग्य मंत्री आमदार नाशिल्लो. ताणें आमदारकी सोडिल्ली. ह्या विशयाचेर मंगळाराय सुनावणी चालू उरतली. हेल्थ मिनिस्टरा आड अपात्रता याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. ही केस मेरिटाचेर घेवंक जाय म्हूण काँग्रेसीन हायकोर्टाक सांगतना सभापती हे केसीत सुनावणी दिवंक शकना म्हूण आर्ग्युमेंट घालो. आमदारकी सोडून कॉन्स्टिट्युशनल फ्रॉड केला, ते खातीर ताका कसलेच वेंचणुकेत उबो रावंक दिवचो न्ही म्हूण काँग्रेसीच्या वकिलान हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. काँग्रेसीच्या आर्ग्युमेंटा कडेन खंडपीठान सहमती दाखयली ना. ह्या अपात्रता प्रकरणात सुनावणी घेवप आपले अधिकार कक्षेत बसना म्हूण सभापतीन जाहीर केले शिवाय ताचे अधिकार कक्षेत कोर्ट मेतेर जावंक शकना म्हूण हायकोर्टाचे म्हणणे. सभापती हे संविधानीक पद आशिल्ल्यान ताका नोटीस धाडूंक शकना, तशेंच अमक्याच वेळेत प्रकरणाची सुनावणी घेवपाचे निर्देशूय दिवंक शकना म्हूण हायकोर्टाचे म्हणणे. सोमारा सुनावणे वेळार निश्चित कांयच थारले ना. मंगळारा सुनावणी फुडें चलतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.